कलेक्टराक या बरं हो प्लॅन आम्ही चालला तर त्यांच्या बरोबर मिटिंग घेऊया. तुमचे एक 5-6 जण पुढे एक महिने ना ते हांव म्हाका आवडटा रेल्वे टोटली वेगळें ते इंडिपेंडंट ते कोणाचें आयकना तुका आनी म्हाका दिसता सद्या वॉतेरी ब्रिज आतां वयर गावच ना वॉतेरी ब्रिज जालो कस्टमर अशें भायर तरी देवपाक मेळटा ते ताजे कडेन त्या मिटिंगेक उलोवया. ताजे मिटिंगेक उलोवनूच डिसायड आनी ही गेट बंद करीत जाल्यार मागीर आनी प्रॉब्लेम जातलो. एक म्हाका तुमी सांगिल्लें की पत्रे नाका पत्र्या वाट्यार जाळी तें एक पॉयंट जालो. दुसरो पॉयंट तुमचो हे एक्झीट दवरपाचें बंद करपाचें ना. तिसरो ओवरब्रीज नवो बांदपाचो म्हणजे तो डिमॉलिश करचो पडलो जाल्यार नवो बांदपाचो त्या स्पॉटार मातशें आनी तो पर्यंत हें ओपन करपाचो जाल्यार पळोवप. एक ताजे भायर आनी कितें सजेशन आहा तुमी चिंतात फुडल्या विकाक मिटींग जातली. तुमी चिंतात तुमकां कितें सजेशन आसा तें म्हाका सांगा आयतार पर्यंत सांगा. मंगळार बुधवाराक बी मागीर मिटींग फिक्स करपाक आसा. एक रेल्वेन हांगा पत्रे मारले सगळ्याक. हांव चॅरमॅना कडेन पयर उलयल्लो जेन्ना पत्रे मारता तेन्ना ताका हांवें सांगिल्लें तुमी पत्रे मारपाच्या वाट्याचे जाळी मारा. ते म्हणटा आमकां प्रोटेक्शन करपाक जाय कोणी येता वता हें करता अशें जावपाक जायना. ते पॉयंट तांचो सारको आहा. पत्रे जाल्यार ते ब्लायंड जाता तांकां हेवटेचें कांयच हेवटेन दिसना तेवटेच्या लोकांक कांय दिसना. हांगा दुकानां आसा टॅक्सी आसा रिक्षा आसा ते आपलो पोट भरता. म्हणजे एक सोल्युशन ताका पत्र्या वाट्याच्यो जाळी मारप हें एक. दुसरें ताणें आतां फुटब्रीज बंद केला बिकॉज ऑफ सेक्युरिटी रिजन्स. म्हणजे तो ब्रीज वीक आसा असो तांकां रिपोर्ट मेळ्ळा. हांवें रिपोर्ट पळोवना पूण हांवें फाल सांगपाना ते तांकां सांगलां IIM मद्रास आनी IIT मद्रास आनी इंजिनियरींग कॉलेजीन तांकां रिपोर्ट दिला तो लोडिंग चड जालें जाल्यार तो जावपाक शकता. ताका एक सेकंड ऑप्शन इज तो ब्रीज मोडप त्या ब्रिजा जाग्यार दुसरो ब्रीज तांणी बांदप. हो एक प्रश्न. तिसरें तांचें हो एक्सेस ओपन दवरप. आनी एक तांची मागणी आसा की तो पर्यंत तो ब्रीज जायना तो पर्यंत धाकलो ब्रीज चालू धाकल्या ब्रिजा वयल्यान गेल्यार परत त्याच ब्रिजाचेर वचपाना ते ना सर ते पत्रो लायलो जाल्यार सकयल वचपाक मेळटा सर. आतां ते पत्रो लायलो न्ही सर हेडच्या वयर वचपाचे वाटेक पत्रो लायलो सकयल येयलो असो वयर चडलो ते पत्रो लायलो थंय बंद केल्यार चलता. हे सायडीन येले जाल्यार ते सायडीन सगळ्याक सराक आमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक सर आपलो टायम काडून हांगा येयल्ल्या बद्दल आमच्या सगळ्या मागण्या आयकपाक. आयज जो हो प्रश्न जाला पळय सगळ्यांच्या पोटाचेर येयल्लो आसा. मेन म्हणल्यार कशें आसा हे पत्रे मारलेले आसा आनी ब्रिजूय बंद केल्लो आसा. आयज स्थानीक लोक सगळे आनी हे सगळे जमला पळय हांगा ते सगळे लोकल जे ह्या स्टेशना वयल्यानूच पोट भरता आपलें. आयज जेन्ना अशें कितें जालें न्हू खूब त्रास जातले आमच्या पोटाक. कित्याक आयज अशें जाल्यार कोविडाचो टायम आतां दिसपाक लागलो आमकां हांगा पळोवपाक गेल्यार. कित्याक लोक कोण येना काय येना अशें आमच्या आतां तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा तुमी टायम काडून आमच्या बद्दल येयल्ले म्हूण हांगा कितें आश्वासन दिलां आमकां आतां आमदार येयलो. आमदारान सांगलां की आपूण तेंचे कडेन उलयता जॉयंट मिटींग घेता आनी जॉयंट मिटींग घेवन आमकां सांगलो म्हणून सांगला. सो आमकां बसून हें करतलो. सो आमकां आमदाराचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी आमदाराचेर करतलो म्हणून आमकां खात्री आसा. कित्याक तेज्या खातीरूच आयज हांगा डेव्हलपमेंट जावं कितें करता पळय ते तेज्या वयल्यानूच चल्लेलें आसा. कित्याक आमच्यो गाडयो आसा किंवा कोणाची शॉपां आसा कितें करता पळय आमदारा खातीरूच आमचें सगळें पोट जाल्लें आसा. आनी आमकां इतली खात्री आसा आमदार हेजें सोल्युशन काडटलो आनी आमच्या सगळ्यांक एक परतो आसा तसो परतो स्थानीक आसा लोकांक आसा तसो पोट भरपाक परतो चान्स मेळटलो म्हणून आमची इतल्याच मागण्यो आसा तुमचे कडच्यान सुद्दां जाता तितलो बेगीनच्या बेगीन हें जावपाक जाय. कित्याक सांग खूब जाणांनी आपल्यो गाडयो घेतला कोणान दुकानां घेतला कोणाचें पोट हेजे वयल्यान चल्लेलें आसा. बारीक वेवसाय आसा हेजे वयल्यान आनी रेल्वे वयल्यान आमचें पोट चलता. सो हांव मागता हेजे कडच्यान आमदारा कडच्यान परतें मागता कित्याक बेगीनच्या बेगीन सोल्युशन काडचो आनी हेजेर आमचें सगळ्यांचें पोट परतें आसा तशें चालू जावचें. कित्याक खूब जाणांची ल्हान भुरगीं आसा कितें आसा तेंचें पोट चलपा जाय. कित्याक आतां हो पीक सिजन ह्या टायमार अशें जालो म्हळ्यार आमचो पोट खंय तरी हें जाल्लो आसा. कित्याक सगळ्यांक लोनार गाडयो आसा कोणाची हेजे बारीक वेवसाय हांगाच्यान लोक वयर सरलेले आसा. सो हेजेच हांव मागणी मागता इतलेंच हे बेगीनच्या बेगीन जावचें आनी आमच्या सगळ्यांचें जाग्यार बसचें हें सगळें. न्यू फुटब्रीज बांदलो पळय ताजे कितें प्रॉब्लम न्यू फूट ब्रिजाचो आमकां कांयच बेनिफीट ना आमकां हे सायडीच्यान. कित्याक तो फूट ब्रीज कनेक्टेड टू सगळ्यांक आसा फ्रंट सायड बॅक सायड सगळ्यांक आसा. आनी तो जो आसा पळय तेजे जे स्लोपींग आसा पळय ते आमकां कांयच ना फायदो. ते लोक ऑटोमॅटीक चडटा ऑटोमॅटीक ते सायडीन जाता. लोक डायवर्ट जाता लोकांक डायवर्ट जर तर लोक ह्या सायडीन सुद्दां येयलो न्हू लोकांक कांय खबर ना कित्याक पत्रे लायल्ले आसा. पत्र्यामुळे हे कांयच दिसना कितें आसा तें आमचो पोर्ट्रेट लिपलेलो आसा ह्या सायडीच्यान. कित्याक ह्या सायडीन कितें आसा पळय इतलो डेव्हलपमेंट केल्लें आसा आमदारान आमच्या खातीर ते डेव्हलपमेंट लोकांक दिसना आनी डेव्हलपमेंट वेस्ट जाता तेज्या खातीर कित्याक हे पत्रे लायल्या गाडी आनी लोक हांगा रावता कित्याक कोण येतलो आनी आपलो जोडटलो म्हणून. सो हे तेजे वयल्यान त्रास जाता. सो ब्रिजाचो आमकां कांय बेनिफीट ना. आमी मागता आसा तोच ब्रीज तेंचे रेन्युवेट नाल्यार न्यू बांदून आमकां आसा तसोच दिवचो. कित्याक सांग हो पयलीं आयकल्या प्रमाणे हो पयलींचो जे आमचे ओल्ड ब्रीज तो ब्रीज एंडच्यान ते वॉकिंग जातालो फादरा टायमार ते चर्चीन वचपाक नावेली वॉकिंग जातालो खंय.
सो तेजेर मूव जातालो सो तो कनेक्टेड आसलो सो लोकांकूय कनेक्ट जाल्लो कितें हांगाच्यान आमी आझाद नगर लोकांक धावी लोकांक कनेक्ट जाताले कोण देंवल्यार आतां कितें जाता घुंवून येवपा पडटा आनी आतां आमकां जर तर जाय सुद्दां आतां परतो कोण वयता न्हू आमकां ह्या ब्रिजा वयल्यान देंवोन प्लॅटफॉर्म एकार देवपा पडटा प्लॅटफॉर्म एका वयल्यान वचोन परतो भायर वचपा पडटा जर तर प्लॅटफॉर्म एकार आमचो कोण बारीक देंवलो सो तांकां प्लॅटफॉर्म टिकेट लागतली तांकां काडून भितर उडयतले सो बेगीनच्या बेगीन आमकां हो ब्रीज चालू करचो आनी बारीक जे स्थानीक लोक आसा पळय तांकांय धंदो आमचो आसा तो जावं न्ही म्हणून आमच्या वाड्या वयल्या लोकांक Yeah, this foot over bridge existing, not the new one. It was constructed way back in 97-98, and we have done a structural stability analysis of this report through Goa Engineering College as well as IIT, and both the institutes have given a report that structurally this foot over bridge is not safe. It's unsafe. And it should be stopped for public use. So accordingly, Konkan Railway has taken a decision to close this foot over bridge with effect from 16th night, and it has been closed down for the passenger movement. In fact, in lieu of this foot over bridge, we have constructed one new foot over bridge which is wider than this existing one, and it is having a lift on one side and ramp on the other side. It is not having any staircase or anything. So there's a lift and a ramp on the other side. So and it's connecting all the platforms of the Madgaon station. So and it's very convenient also, and it's not far off from this existing railway station, this existing foot over bridge, which has been closed down. So passengers can very well make use of that new FOB for their movement.